मॉर्निंग गाइज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. आज परत गाडीसून ब्लॉग स्टार्ट सकाळ फुडें. आज वयता आमी परत GMC म्हणून येयले म्हाका डॉक्टरा कडेन वयता विजीट. 15 डेजान म्हाका परत चेकअप आसा. सो परत येता. आयज आमकां जिजू पावंक वयता. फ्रांसीसूय येयला पळय. फ्रांसीस वासला तो एकटो वचपाचो ना रे. आयज हांव फाटल्यान बसलो. लोक चिंतताले बर्ड सेंच्युरी पळय कितले बर्ड आहा ह्या सायडीक. हे दिसता बोगुली. कितें म्हणटा ते वायट नुस्तें खाता तांकां कितें म्हणटा बोगुली. हय तसलेच दिसता वायट. हो बर्ड सुद्दां ना थंय बर्ड सेंच्युरी. एकूच कावळो मेळ्ळा आमकां. हय बुडी मत आसा ते बुडी काळे ते भितर नुस्तें खाता तसले. हय ओके. सो अभी हम लोग जा रहे हैं अजीलो. इसका रूटीन चेकअप है. 15 डेज में अभी बुला रहे हैं. पहले मंथली था, अभी 15 दिन में. ठीक है. सो अभी हम लोग डायरेक्ट जीजू जा रहे हैं हमको ड्रॉप करने के लिए. अजीलो में ड्रॉप करेंगे. ये हमारा गोवा मुंबई हाईवे है मेरे. गोवा मुंबई हाईवे हम लोग 520 किलोमीटर. जीजू को एग्जैक्टली देखो इधर नहीं लिखा है, आगे लिखा है 580 किलोमीटर मुंबई वचपाक. आम्ही मुंबई वचना आजिलो वयता. सो जा रहे चेकअप करते हैं. जीजू हमको ड्रॉप करके जाएगा. उसके बाद मैं दूसरा गाड़ी ले लूँगा और हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि टाइम लगेगा. इसको लाइन पे रुकना रहेगा. सीरियल नंबर वगैरह लाइन पे रुक के सारे टेस्ट करके लेके आना पड़ेगा. मुझको तो टूर पे जाना है. जीजू जा रहे हैं टूर पे. जीजू आज जा रहे हैं हार्वलम टूर पे. आप लोगों ने वीडियो देखा था नहीं? लोग हमारे जो टूरिस्ट क्लाइंट है वो लोग वीडियो देख के बुक करते हैं. वो आज जाएगा जीजू हार्वली वॉटरफॉल, ओल्ड गोवा, पणजी विराज टूर. आज टूर करतलो जीजू. फुल डे टूर हा. आम्ही आमकां ड्रॉप करू वयतलो. ओके. जीजू वास बरो आहा न्हू? बरो आसा. आम्ही उलयता ना हेजे दिस एअर फ्रेशनर. कार एअर फ्रेशनर ऑर्डर केल्लो पळय सरितान काल. त्या दुसऱ्या व्हिडिओन सांगलेलो तुमकां यूज केले की मागीर सांगता म्हणून. ओके हा ओके ना. बरो वास उसने ऑर्डर किया है ना तो बड़ा वास आता है. बोलना मैंडेटरी है. ओके वास एज ऑफ नाउ ओके है, अच्छा है. बाद में देखते हैं. 1-2 दिन के बाद पता चलेगा असलियत है ना. वो ओपन करता तेन्ना बरं दिसता सगळें. 2-3 दिसा मागीर कळटलें एक्झॅक्टली आसा काय ना काय. ते कसले रे भोंगली काय कितें आहा भितर. मस्काचे ते डियराचे बीम असतात. डियराचे बिमली ते वास येतलो काय आणि कितें येतलो मागीर सांगता तुमकां. ओके. सो हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट. यहाँ से लेफ्ट इधर से ये है. यहाँ से लेफ्ट जाएंगे और हम हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं. रुक जाओ. क्या स्टेटस अपडेट आपको है नो. सकाळी हे असता गर्दी लाईनी असतात. स्ट्राईक चलता डॉक्टरी आसा. अरे होय तेही हा. तेवूय बांदगडे आसा. ते बांदगडे हा डॉक्टर असा काय ना. अरे बाबा ते हा असूंक जाय म्हाका असं दिसता. खबर ना. लेफ्ट वयता आम्ही. चेकअप करते हैं और अपडेट करते हैं आपको अभी क्या स्टेटस है. ठीक है. क्या क्या और चेंजेस होगा फूड में, ड्रिंक्स में, पानी में क्या चेंजेस होगा इसका ये आज चेकअप के बाद पता चलेगा. बनेना. हॉस्पिटलांसून बीन वचून राहिली. आज गर्दी नाशिल्ली. आमचे बेगीन जालें काम. येत आसतना आमी फ्रेंड्सान ते दुसऱ्या गाडीक आपयलेले की जिजू आयज बिजी आसलो. नॉर्थ टूर आसलो. सो आयली दनपार जालें आमकां. तरी पण बेगीन जालें. आयज आमचे म्हाजे नॉर्मल आसले चेकअप. पण तरी पण डॉक्टरान सजेस्ट केलें परत ऑपरेशन थिएटर वचूंक जाय. नेक्स्ट टायम मागीर केन्ना नॉर्मल डायरेक्टली डिलिव्हरी बीन आसतली न्हू केन्ना येयत जाल्यार सो ते नॉर्मल चेकअप करता. म्हणजे थंय वयर गेले म्हाजे नॉर्मल चेकअप आसले. परत हायट वेट मागीर नॉर्मल अशें बीपी सगळें ते चॅक केलें. आनी तांच्यांनी एक हें केलें थंडी जोर बीन कितें ना न्हू कशें कितें डायबिटीजचें बीन सगळें ते कांयच ना म्हणलें सगळें नॉर्मल आसलें म्हणून एक ECG बेश्टें बरोवन दिलें की डिलिव्हरीच्या पयलीं म्हणटा सगळें ब्लड टेस्ट हे ते सगळें करता. सो ECG बीन बरोवन दिल्लें. थंय परत मातशें लायनीक रावचें पडलें. ECG बीसीजी सगळें जालें. ECGन परत डॉक्टरा कडेन गेलें. डॉक्टरान मागीर परत सजेस्ट केलें ब्लड टेस्ट करपाक जाय. आतां परत ब्लड टेस्ट बीन आहा एम्प्टी स्टमकाचे 2-3 ते करतले. ब्लड टेस्ट जाले की मागीर परत आतां एवरी वीक आपयला म्हाका. आनी फ्रांसीसा पळय
रेडी जाला आयज ब्लड ये ब्लड या ब्रेकफास्ट बीन काय करून नासले आज माझे ब्लड काढला अगेर हा रे त्याने बे फ्रांसिसाक थाली रेडी हा. आज पुष्पान केला आमच्या सोन्याची कडी, बांगडा फ्राय आणि ही कसली काही भाजी ताळकिळ्याची भाजी केला. त्याने ताका खबर ना त्याने बटाट बीन घातलं मातशें आनी सॅलड बरें केला. हेजी फेवरेट ती ग्रीन भाजी कसली. फ्रांसाक म्हणल्यार तूं जेवण घे 1 o'clock जाला हांवूय जेयता मातशें शकता. अजून 10 मिनटां आहा 1 o'clock. तरी इतले सगळे करून आमचे बेगीन जाले न्हू. बरें जालें हांव चेंज करून आजून फ्रांसान येवन चेंज बी केला. हात पाय धुयले आनी बसलेले. फ्रांसिसान ब्रेकफास्ट करून म्हणून फ्रांसाक भूक लागला. तेणें सकाळचो तसो डायरी गेल्लो. ताका सकाळी जायना ब्रेकफास्ट. बरें जालें रे कडी आयज पुष्पान केला. बरी जाला आमी आतां शंकर येतले एकाक 10 मिनटांनी. सो आमी जेवता मागीर. तूं जेयता मगे. पुष्पान सगळें पळय हांगा सगळें फोल्ड करून दवरला. ताणें आमचें मिकू भितर न्हिदला. मिकूक दाखयता. मिकूक सांगला आयज बांगडे फ्राय केला म्हणून तरी येवना. हे पळय आमच्या म्हाराणीक फॅन लावन दवरला आनी आमच्या म्हाराणी खंय बसला हे पळय. मिकू हालो म्हणटा बाबू सगळ्या. आतां ते वयर बसता ते बेडार केन्नाय चुकोन बसता कळटा ताका आतां सांगलें की न्हू नानू. चल आयज तुजें फेवरेट केला मॅक्रल फ्राय. ताका फकत बांगडे फ्राय केल्लेलेच खाता नाल्यार वेल्ली. आयज वेल्ली येवना न्हू बाबू. मारता म्हाका पळय. चल 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 बांगडे फ्राय करूया खावया. यो बेगिना. लाग मारता पळय अशें उलटें बीन अशें तेणेन करप म्हणजे कितें जाणा ते सांगता आपल्याक मसाज कर म्हणून. म्हणजे हांगा अशें कर म्हणटा. मिकूचे हांवें सगळें सामान बीन म्हाजें कितें 2-3 पार्सल ते थंयच दवरला मिकूच्या सायडीकूच. सो आतां हांव चेंज बीन करता. हात पाय धुवन बीन रेडी जाल्ले चेंज करता आनी आमचें जेवणूय घेता आनी मातशें रेस्ट करता. सकाळच्यान हॉस्पिटलान न्हू हांगा बस थंय बस केन्ना ना जागो नासतना उबें रावचें पडलें. ECG करता आसतना गर्दी आसली आनी येवूय नासलें प्लेसूय नासलें बसपाक. सो सगळें जालें ऑलरेडी डन. सगळें ECG रिपोर्ट बीन तेन्नाच घाता न्हू. सो सगळें रिपोर्टूय ओके आसलो म्हाजो. आतां परत ब्लड टेस्टाचें पळोवंक जाय. एटलीस्ट म्हाका आपयला. सो आयज हांव फ्रेंडाक सांगला ब्लड टेस्ट आहा न्हू. सो सकाळचें वचपाचें की खूब गर्दी आसता मागीर भूक लागतली म्हाका. मागीर रावपाक गावना न्हू नानू. हय आपूण माव करता आनी जेन्ना सांगता पळय व्हिडिओचेर तेन्ना आपूण कांय करना. तुकाच म्हणटा हांव. ताका दिसलें आपूण हांव उलयता म्हणटा ते कडेन. मिकूच कडेन उलयता तर शानूच कडेन उलयता तर हांव आनी कोण्णा कडेन उलयना रे. हय म्हाजी क्यूट बाबू. सगळ्यांना मिकूक बीन विचारताली हय कशें आहा तुमचें मुकू. आतां ते मातशें ताका कळटा त्या व्हिडिओचेर. ते आतां मातशें चड रिस्पॉन्स करना. आपल्याक व्हिडिओचेर घेता. हय मस्ती जाला सगळी न्हू नानू. ओके ताका जॅम येता. यो बांगडा खावंक यो. आज पळय बरो वेदर आहा. इतले ह्या दिसांनी आतां पावस येना अशें बरें पडटा. थंय कपडे बीन बरें सुकता. सो हांवें रातचें न्हू मशीन लायलेलें सकाळचें गेल्लें. पुष्पान बीन सगळें गॅलरीनूच सुकत घातलें आमचें चादर टॉवल बीन सगळें अशें घातलां. बेडशीट बीन सगळें हांगाच घालूंक दवरला. सगळें अशें गॅलरीन घातलां. नाजाल्यार फाटल्या सायडीक दानीर घालता पळय थंय वत येयना नॉर्मल अशेंच सुकता. पूण हांगा गॅलरीन मातशें वत बरें येता म्हणून हांगा घातलेलें. सो बरें सुकलां. आनी आज पळय मातशें वत येता आसतलें म्हणजे गगट आसलें. 4 जाला ऑलरेडी. आनी आज हांव बेगीन म्हणजे अशें 2-3 दीस रातचें सारकें जॅम पडना म्हणून हांव दनपारां न्हिदना. म्हाका दनपारां जॅमूय येयना. बेश्टें मातशें रेस्ट करता. आज बेश्टें सोफारूच बसलेलें मातशें रेस्ट करपाक. पांय बीन बरें उठलें बिटलें न्हालें बीन आयज बेगीनच 4च्या पयलींच न्हावन बीन रेडी जालें. फ्रांसिसान हांगा पळय कितें केलां वताक हें दवरला रिमोट. पावसाच्या दिसांनी सारकें करनासलें म्हणून. फ्रांसिस आयज बेगीनच जेलो भूक लागली म्हणून. म्हणजे ब्रेकफास्ट करिनासलो सकाळचो. ब्रेकफास्ट करना म्हणून दनपारां बेगीन जेलो 1च्या पयलीं. जेलान न्हिदलेलो आनी उठला आनी आतां आपलें परत काम करता पळय. भितर बसला हांगासर. कितें रे गूड मॉर्निंग. खंयचें गूड मॉर्निंग. न्हिदोन उठला म्हणून. गरमी जाता व्हिडिओ शूट करूंक जाय म्हणून फूल फॅन बीन. आज सकाळी जायना. हे पळय हांगा म्हाजें एक एमेझॉनाचें पार्सल आहे. कितें येयलां तें बॅग मातशें दाखयता पळय. बॅग पॅक करता पळय तेन्ना दाखयतलें. अशें तें मागीर दाखयता. आनी हे पळय हांगा फ्रेंड्सा देरांनी येदें व्हडलें गिफ्ट हाडलां पळय. अशें दाखयता पळय. तुका हें कितें आसतलें सांग. बेश्टें गॅस कर. एक्चुअली कितें कर जाणा हे म्हाका हाडलां आसतलें आफ्टर प्रेग्नन्सी काय तुका हाडलां आसतलें काय घरान काय कितें आसतलें.
कितें सामान बीन आसता मग खबर ना तुझे कितें हितून रिलेटेड कितें आसता एक्चुअली हांव ओके दा कितले शूज रे आनी एक्चुअली न्हू हे म्हाज्या प्रेग्नन्सीच्या खातीर हाडून आनी ना फ्रांसा हाडून ना घरांच्या हांव म्हणजे ऑनलायन हे दिसांनी पळयता न्हू सो म्हाका बेश्टे सजेशन येयले आनी म्हाका जायूय असले ते बरो ये कितें हेजे एमेझॉनाचे बरो फायदो घेता कितें आसतलें सांग रे बेश्टे गॅस कर कितें तुका ऑप्शन दिता हिंट दिता किचन रिलेटेड आसतलें कितें तर ते हे आसतलो स्टँड बीन कितें दवरपाक आसता ते प्लेट ब्लेड दवरपाक कितें ऑर्डर करीत आसता तसलें कितें आसा ना शूज बीन ना किचनाचेच आयटम सांग हांव हे बॉक्स ओपन करता तुमी तेच्या पयलीं मातशें सांगा फ्रेंड्सांक हेल्प करा कितें आसतलें फॉरवर्ड करनाका म्हणजे फॉरवर्ड करून पळोवनाका म्हणजे अशेंच सांगा कितें आसतलें ह्या बॉक्सान अशें आहा पळय व्हडलें आहा मातशें बॉक्स व्हडलें म्हणजे इतलें व्हडलें ना अशें आहा कितल्या हायटीन आसता म्हाका कमर पर्यंत जाता मरे ओपन कर कितें आहा तें केन्ना आसून ते सस्पेन्स करून दवरला असो व्हडलें कितें ऑर्डर केला भशेन सस्पेन्स कितें म्हणजे कर न्हू बेगीन कितें आहा तें सांग मरे दिखाएगी नहीं जब तक ओपन नहीं होता है ओपन ही करने तो बाद में देखते रुक अरे काय नाही बेश्टे हांव कितें करतलें तेचा सगळें आफ्टर प्रेग्नन्सीचे ऑर्डर केला न्हू हे सगळें बेश्टे सजेशनान येयल्लें म्हाका बेश्टें दिसलें हांव दुसरे कितें स्टोरेज कितें सोदतालें पूण हें गावलें म्हाका पूण म्हटलें म्हाजे ते यूजय आसले मोडलेले मातशें सारके म्हटलें घेवया ऑर्डर करून बरें व्हडलें आहा मरे वेजिटेबल स्टँड कितें गॅस कर हांव काडू जातलें तुझ्याडे राव हांव काडटा राव काडटा हे हा फूल स्टिलाचे आसा काय हे बीन आसा अरे वा काय बरें आसता पळय स्ट्रॉंग हे जावपा ना फिक्स आहा हय ना बरें आहा तें मोडचे ना इतले बेगीन फक्त टायर के ऊपर सब नाटक है टायर मोडत जाल्यार मागीर तसोच ट्रॉली ते ना बरें आहा टायर मोडले गेले दवरूंक शकता न्हू स्टँड स्ट्रॉंग आहा बरें आहा न्हू हे कित्याक ऑर्डर केलें सांग म्हणजे प्लास्टीक आसलें न्हू तर ते नॉट मोडलेले एक हितून कांदे दवरतले एक हितून बटाट ना दोन हितून कांदे आनी दोन हितून बटाट बरें नाजाल्यार अशें कितें दवरूंक शकता न्हू दोन कांदे बीन आनी ते आमी वयर ते हे बीन दवरता न्हू बाकीचे ते सामान अशें एक सायडीक दवरूंक शकता बरें जालें न्हू बरें ओके जालें तुजें गिफ्ट ओपनिंग हांव मातसो काम करूं फॅन बंद करून दवरला आतां च्या कर च्या करता बरो आहा मरे कडक असो वत येयला पळय कडक आहा फुल अशें दिसता की दनपार जालें अशें 4 जावन गेली 4 जावन गेली बरें जालें न्हू हां बरें आहा दवर आनी च्या हितून आतां कितें करा 4 हेजे स्टँड आनी बरें गावला म्हाका ऑनलायन ऑफर चललेले पुष्पा आयली की मागीर फाल्यां पुष्पा दवरतले 4 हेजे आहा बरें आहा एमेझॉनाचे काल काय पयर कमेंट रीड करतालो तूं प्रोडक्ट बीन आतां ह्या दिसांनी दाखयता न्हू लोक विचारता खंयसून ऑर्डर केला कसले कंपनी बीन सांग खंयचे तू कितें दाखयता न्हू ते दीस कितें तरी दाखयलो ते कोणी तरी कमेंट केल्लो दिसता खंयसून ऑर्डर केला ते फ्लास्क काय कसले कंपनी घेतला ते फ्लास्काचे रे एक काम करू शकता तू हेजे लिंक बीन कोणाक जाय जाल्यार बरो स्ट्रॉंग आहा वेजिटेबल स्टँड आहा सर्तन ऑर्डर केला पळय बरो स्ट्रॉंग आहा फक्त व्हील मातसो कसो ना खबर ना काय ना बरें आहा व्हील सुद्धा तुटत जाले न्हू ते हेजेर सुद्धा उबो रावतलो अरे स्टँड वर जावंक शकता पूण स्टँड बरो स्ट्रॉंग आहा हे कनेक्टेड ना फिक्स आहा लॉंग लास्ट जातलो तर एक काम कर आता कमेंट करता लोक कसले स्टँड ते लिंक दी खंयसून ऑर्डर वेजिटेबल स्टँड एमेझॉनसून ऑर्डर केला हेचे लिंक बीन घालूंक शकता तूं आनी हितून आनी एक हे आहा लिंक घातले की कोणाक जाय जाल्यार हेल्प जातलो पळोवपाक शकतले न्हू आनी हे बीन सगळे हे हांव मागीर दाखयतलें सो थोडेशे आनी खुबशे ऑर्डर येयला बारीक बारीकशे सो ते हांव बॅकपॅक करतलें पळय तेन्ना पळोवया बॅकपॅक म्हाजे केन्ना रेडी जातले ते म्हणजे आनी एक दोन एक पार्सल येत आसता म्हाजे सो ते सगळे येयले की हांव वांगडाच करतलें सो दिदी म्हणटाले सोनी दिदी म्हणटाले आनी सुजत दिदी म्हणटाले करया म्हणून सुजत दिदीन म्हाजे थोडेशे कपडे बीन आसा पळय बेबीचे 2 दीस पावस नासलो न्हू सो सुकोवन म्हणजे धुवन दवरचे पडटा न्हू ते धुवन बीन दवरला ऑलरेडी आनी थोडेशे बॅगान नॉर्मल घातला
ते सगळें काडटलें थोडें कितें कितें आहा तें आनी जे जाय पळय ते सगळें थोडें घालतलें. हांवें बीन थोडें कितें घातलां. लास्ट टायम म्हाका कमेंट येयलें ते फ्लास्काचे. तो फ्लास्क हांवें ऑनलायन घेवन बागायतारान घेतलेलो मिल्टन. अरावंड 575 असो कितें पडलेलें म्हाका तें. 25 रुपीज कितें कमी आसलें. आतां परत डिनराची तयारी करता रातचे. आयज हांव न्हू हें करता टमाटाची भाजी दाखयता तुमकां. एक्चुअली टमाटाची भाजी कितें सांगता तुमकां हिची फाटली स्टोरी. म्हाका न्हू लास्ट टायमूय अशें दिसलें की टमाटाची भाजी खावची कशी. सो हे म्हणजे टमाटाची भाजी न्हू ऑल टायम फेवरेट. सो केन्नाच्यान म्हणजे हांव स्कुलाक वयतालें पळय तेन्नाच्यान म्हाका ही आवडटा टमाटाची भाजी. सो कितेंय जाल्यार टिफिनाक सुद्दां चपातीच्या वांगडा कांय ना न्हू फास्ट टमाटाची भाजी केली हेले इवन पाव जावं चपाती जावं कितें इवन दनपार अशें जेवपाक येयलें म्हणजे कितें अशें नुस्त्याचें बीन नाका म्हाका. फास्ट एक टमाट कापलो एक कांदो कापलो कोथमीर घातली जाली टमाटाची भाजी. सो म्हाका आतां तेचें म्हाका अशी रूच येयल्ली म्हणजे टमाटाची भाजी खावची कशी. सो हांवें कितें केलें नुस्त्याचें बीन सगळें जेवण आसलें आनी रातचें एक्चुअली हांव चपाती खाता पूण म्हाका अशें दिसलें शिताच्या वांगडा बरी मचमचीत जेवचें कशें टमाटाचे भाजयेन. चपाती बीन करता पळय तेन्ना एक सुकी ओके. सो रायसाच्या वांगडा हांवें ते टमाटाची भाजी केली पात्ता आनी जस्ट प्लेन शीत आनी टमाटाची भाजी तितलेंच खाल्लें हांवें. सो आतां म्हाका अशें दिसलें की आहा सकाळची हेणे पुष्पान केलां ताळक्याची भाजी केला आनी नुस्तें आहा बांगडे भाजलेले आहा चण्याची कडी बीन सगळें आहा. सो हांवें चिंतलें आनी सांजचें हांव केन्नाय न्हू कितें पनीर चिली जावं कितें सुकी भाजी कसली करता नाल्यार आसा जाल्यार करना. सो हांवें हांगा 2 टमाटां घेतला बेश्टी एक कांदो मोठोसो थोडीशी ग्रीन चिली घेतला कोथमीर आनी तुमी जाय जाल्यार न्हू जिंजर गार्लीक पेस्ट यूज करूं शकता. हांवें बारीकशे न्हू लसूण हें करून घेतला आनी ऑप्शनल म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार मटर आसलें न्हू फ्रिजान सो ते मातशें बॉयल करून घेतला हितून ऍड करपाक नाजाल्यार इतलेंच पुरो हेका आनी कांय ना फकत हळद मिरसांगेचो पिठो घाल जाली भाजी. आनी भाजी म्हणजे आतांचीच न्हू सारकी पयलींसून म्हाजी फेवरेट भाजी. हांगासर कढई दवरता मातशें तितून तेल फोडणी खातीर आनी कांदो भाजपाक मातशें गरम जावन तेल गरम जालें इल्लीशी सासवां सगळी म्हाजी भायर पडटली नाल्यार तेच्या पयलीं तें घालता. हांव कवर करना न्हू सगळी उसान भायर अर्दी काबार घालता. तातूंत मातशें जिरें ऑप्शनल मातसो हिंग मारता आनी मागीर लसूण फ्राय करता. कढीपत्ता एक्चुअली हांव काडून दवरतालें केन्ना आतां सद्या फ्रिजान कढीपत्ता येना आनी आतां रातच्या टायमार म्हणजे अशें सुकें लसूणूय गावचें ना काडपाकूय गावना म्हणजे तांकांय धान्नाक चालयना न्ही. सो कढीपत्ता घातले आनी मातशें बरें लागता. तें पळय जालें म्हजें हें चड भाजलें न्हू लसूण तें काळें जातलें. तातूंत ग्रीन चिली घालता. आतां ग्रीन चिली घालिना न्हू तुमी तर डायरेक्ट मिरची पावडरूय घालूंक शकता. हें जालें हितून आतां ऑनियन मातशें बरें फ्राय करून घेता. सो जालें हें एक सायडीक पयलीं भाजी करून घेतलें आनी मागीर म्हाका 2 चपाती करतलें. सो अशेंच म्हाजें चल्लां ह्या दिसांनी डेली. आयज हांव सांजचें म्हाका कितें जाता न्हू ह्या दिसांनी केन्नाय ना सद्दां न्हू सकाळचें अशें 10-11 म्हणटा म्हाका अशें टायर्डींग फील जाता. सो तेन्ना तर सोडून घाल पुष्पा आसता पुष्पा करता सगळें म्हाजें काम म्हणजे जेवणाचें तेजें म्हाका कांय कालो करूंक शकना म्हणजे कांय ना. हांव केन्ना मातशें कितें करपाचें आहा जाल्यार तें म्हाका कटींग बिटींग करून दिता तेन्ना करपाचें आसल्यार करता. ऑलमोस्ट तेंच करता सद्दां. आज जर सकाळीं सगळें जेवण बीन सगळें मसाला ग्रायंड करपाचें सगळें ताका दाखयलें कडेचें कितें करूंक जाय कशें कितें. सो आज सगळें तेणेन केलें. तें म्हजे हांगासर कांदो बरो फ्राय जाला. तितून आतां हांव टॅमॅटो घालता. हांगासर हांवें टमाटो सगळें घातलें मिक्स केला. आतां ताका मिडियम फ्लेमीचेर कवर करून दवरता. सो तें कवर केलें की टॅमॅटो न्हू मातशें बरें स्मॅश जातलें आनी हांव तितून कांय ऍड करचें ना. आतां टॅमॅटो जालें स्मॅश जालें न्हू तातूंत मातशें हळदी पावडर मातशें मिरची पावडर मीठ आनी कोथंबीर घालतलें आनी हें मटर केलां तें बॉयल केलां तें घालतलें आनी बंद करतलें आनी जालें म्हाजी सुकी भाजी रेडी. सो केन्नाय तुमी घरा म्हणजे अशें कितें ना अशें सुकी भाजी उडोवपाक गावतना जाय पडटा न्हू चपाती वांगडा पोळ्याच्या वांगडा ब्रेडा वांगडा कितें 10 मिनटां सुद्दां लागना हेका. सो फास्ट भाजी तुजी रेडी जाता. हे पळय हें मटर जाय तशें ना मटर ऑप्शनल हें घातल्यार घालपाचें नाल्यार ना. सो अशें करताल्यार आनी बाकीचें आनीक कितें ऍड करता जाल्यार मिक्स भाजी जाली ती. सो जालें म्हाजें. सो आतां हांगा न्हू म्हणजे अशें किचनान मातशें घाम येता. म्हाजें कशें जातालें दनपारच्या टायमार बीन केन्नाय म्हाका बरें दिसना. ह्या दिसांनी म्हाका कितें जाता जेवण न्हिदता उठलें की न्हू 3-4 बीन सो 3 म्हाका मातशें केन्ना फ्रेश दिसता. 3 ते 6-7 पर्यंत म्हाका बरें दिसता. सो अशेंच आसता. मागीर रातचें केन्ना बरें दिसना म्हाका केन्ना बरें आसता सगळें डिफरंट. हे पळय
बरें स्मॅश जाला. हितून हांव काय घालना आनी म्हणजे उदक बीन काय घालचें ना, अशें सुक्की दवरतलें. सो जालें. तातूंत हे मटर ॲड करता इतले बॉयल केल्लेले म्हणून. मातशें मीठ, मातशें हळदी पावडर आनी मातशें मिरची पावडर. कित्याक ऑलरेडी हांवें हितून ग्रीन चिली घातला न्हू म्हणून मातशें घालता. बरें मिक्स करून घेता एक आतां. आनी हातून लास्ट घालता कोथंबीर गार्निश करता. सो रेडी म्हाजी फेवरेट भाजी. तेन्ना खावशी दिसता म्हाका, कित्याक की म्हाजी सारकी आतांचीच न्हू धाकटें आसतनासून म्हाजी फेवरेट भाजी. कितें जालें की टमाटाची भाजी. आनी आजून सुद्दां म्हाका पळय म्हणजे प्रेग्नन्सीन सुद्दां म्हाका हेजी रोज सुट्टा. म्हणजे कितली फेवरेट आसतली तुमी चिंता. म्हाका अशें टमाटाची भाजी शिवाय म्हणजे अशें हेज्या फुडें आनी म्हाका कितें अशें इतलें येना. आनी पळोवपाकूय टेस्टी की यम्मी दिसता म्हाका. खातात खावपाक दिसता. पण आजून म्हाजी चपाती रेडी ना. करता फास्ट फास्ट चपाती रेडी. रेडी म्हाजी भाजी. इल्लीशी केला हांव इल्लीशी खातलें. मागीर तांकां कोणाक जाय जाल्यार खावनी नाल्यार ना. कोणाक चडशी अशी टमाटाची भाजी आवडना. पण रेडी जाला म्हाजी. चलो आतां एका कवर करता आनी दवरता म्हाजें. सो चलो बाय बाय. हांव चपाती करता तें दाखयचें ना. चपाती सगळ्यांक खबर आसा. इवी एक्चुली खबर आसता कळटा पण तरी सुद्दां. सो बेश्टें म्हणटालें फकाणां करतलें. सो आतां चपाती करता आनी जालें. तेंचें तें जेवण गरम करता मातशें. तांकां कडी शीत बीन आहा, भाजी बीन तेंची सकाळची दनपारची. सो तें सगळें गरम करता आनी जालें. हें सगळें काडटा क्लियर करता. चलो बाय बाय.